मड्डेर हो गांव कासावलेच्या गांवांत मड्डेर हो एक वाडो। आमी हांगा पुर्वजां पासून आमची परंपरा पुजा पुरोहिताची चालू आसा। आजोबा आसतालो म्हजो, मागीर वडील आसतालो आनी आतां म्हजें नांव प्रकाश श्रीधर उपाध्ये। हांव आज 40 वर्सां जालीं दामोदराचें पुरोहितपण सांबाळटा। तशेंच आमची 93 वर्सां जालीं देवाची सेवा अखंड चालू आसा। तातूंत आमची महाशिवरात्रीचो एक मोठो कार्यक्रम आसता। सकाळी 5 ते सांजे दनपार 1 पर्यंत मुक्त हस्ते अभिषेकाची सेवा जाता। ताजे नंतर आमचे फेब्रुवारी म्हयन्याक वार्षिक सत्यनारायणाची महापूजा वर्धापन दिन निमित्यान चालू आसा, अखंड सेवा चालू आसा। तशीच आमची शिवरात्रेची ही अभिषेकाची ग्रामस्थां तर्फे आनी भक्तां तर्फे जी आज चालू आसा ती अखंड सकाळी 5 ते दुपारी 1 पर्यंत नित्य नेमान चालू आसा। तसंच हे आता पयलें आमचें ल्हान देवूळ आशिल्लें आनी नवीन स्थलांतर करून हांगा श्री दामोदराची प्रतिष्ठापना 22 फेब्रुवारी रोजी करण्यात आली केली। तेन्ना पासून आज पहिली शिवरात्र आज सकाळी हांगा अभिषेक, पूजा, महापूजा आणि आता आरती जातली। त्याच्या भक्तांनी सगळ्यांनी त्या आरतीचो प्रसादाचो लाभ घेवचो। नमस्कार, म्हजें नांव दशरथ नाईक। हांव सद्याक ह्या देवस्थानाचो अध्यक्ष नात्यान तुमच्या मुखार उबो आसा। तेन्ना सगळ्यांक शिव भक्तांक, दामोदर भक्तांक आनी तशेंच पुराय भक्तगणांक आयच्या महाशिवरात्रीचो सगळ्यांक उबे बरीत येवकार आनी परबी। आमकां खोस भोगता कित्याक हें जें नवीन मंदिर आसा जस्ट आमी 22 फेब्रुवारी पयर पुनर्प्रतिष्ठापना करून लोकार्पण केल्ले कडेन आसा। आनी खरेंच दामबाबाचो इतलो मोठो उपकार आमचेर की दिसान दीस तेजो भक्तगण हो जो वाडत आसा, तेजी सेवा करतना आमकां एक अत्यंत खोस भोगता। आनी तेच खोशेन आमी वर्सान वर्स तेजे पयलीं आमचे जाणटेले करताले आनी तेजे नंतर जाणटेल्या फाटल्यान आमी आतां तेजी सतत जो ल्हान जावं व्हड जावं तेजो भक्तगण जो आसा मोठ्या तळमळीन तेजी काम करता, तेजी सेवे कडेन आहा आनी सेवा करता ती तेणें पावन करून घेवची आनी सतत अशीच सेवा, हेज्या मोठी सेवा लोकां कडल्यान करून घेवन गोंयभरांतल्यान सगळ्या भक्तगणांक तेणें आपल्या चौकार हाडचे, आपल्या मंदिरान हाडचे आनी तेंच्योय मनोकामना पूर्ण करून आपलो जो वैभट आहा तो तेणें वाडोवन दाखयचो। एक उत्कृष्ट मंदिरामध्ये बाबा दामबाबाचे, कासावलेच्या दामबाबाचें मंदिर अशें तेणें नामना मेळोवन दिवची, इतलें मागून समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.